बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 22:10 ओळ 25 अशें आमकां मेळटा. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. तर ह्या शुभ सकाळी जेजूचो अनुभव घेवन आमी ताचे शीस जेजूक ओदीक लागीं सरून आमच्यो कोरन्यो उतरां आमच्या दोनया जेजू सारकी जावंक हो वेळ ताच्या सांगाताक सारूंक आमी एकठांय जाल्या. जाकोबाचे चिटीन 4 ओळ 8 अशें आमकां मेळटा. जितलीं तुमी देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सरतलो. तो देवाक लागीं सरूंक सगल्यांक तुमकां कुरपेन भरलेलो वेळ आवडेता आनी माये मोगाचो येवकार दिता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत 3 ओळ 16 आमकां अशें मेळटा. ताचेर भावात तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. उंड्याच्या रुपान हाजीर आसलेल्या जेजून आमचे पासत आपणाचोच त्याग केलो. आपूण स्वर्गा संवसाराचो राजा जावन आपलेच पासत जेवूंक ना, पूण ल्हान जावन सगल्यांची सेवा करूंक तो आयलो. ह्या आमच्या सोमया मुखार आमचें किरकोळपण ओळखून खालतेकायेन आमची मान बागावून आमच्या दोनयाक आमी ह्या वेळार नमस्कार करुया. सगलीं बसुया. आनी ह्या वेळार आमी गीत गायतल्या. इंग्लिशींतल्यान वी सी द लॉर्ड. आमी देवाक पळयता. We see the Lord. We see the Lord. He is sitting on a throne, and his robe fills the temple. He is sitting on a throne, and his robe fills the temple. The angels cry, holy. The angels cry, holy. The angels cry, holy is the Lord. We see the Lord. We see the Lord. And his face shines forth as the light in the temple. And his face shines forth as the light in the temple. The seraphs cry, worthy. The seraphs cry, worthy.
We hear the Lord. We hear the Lord. And His word issues forth and resounds through the temple. And His word issues forth and resounds through the temple. The elders cry, Amen. The elders cry, Amen. The elders cry, Amen. It is so. We bless the Lord. We bless the Lord. And as incense goes up, so our prayers fill the temple. And as incense goes up, so our prayers fill the temple. The people cry, glory. The people cry, glory. The people cry, glory to the Lord. मोगाचेनो आयज आमचो मागण्याचो विशय जावन आसा जुजे धर्मवंत मनीस आसलो. जुजे धर्मवंत मनीस आसलो. मातेवाचे शुभ वर्तमान 21 ओळ 19. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 21 ओळ 21 अशें आमकां मेळटा. तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. आमच्या सोम्या जेजून आमकां पातकांतली सोडवण फावो करूंक आमच्या पातकांचो खुरीस आपल्या खांदार घेतलो. कोश्ट वळवळे सोंसले आनी खुर्साचें मरण वेंगयलें. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 22 ओळ 17 अशें आमकां मेळटा. बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटकारांक की वयचची गरज. तर हांव सोगुण्याक न्हय, पूण ओगुण्याक आपोवंक आयलां. सोम्या जेजून मनशा कुळाचो मीतमेन नासलेलो मोग केलो आनी आपल्या बापाची खुशी करून आपलेंच बलिदान आमचे पासत केलें. तर ह्या वेळार आमी थोडोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी बोगसणें मागुया. मोगाळ जेजू, तूं जिवो उणो आमकां जिवीत दिवपी, वाट दाखोवपी, स्वताच्या रस्त्यान व्हरपी, पूण तुज्या उतरां आड आमी चल्ल्या. आमकां बोगोस. बागिवोन जुजेन गैरसमज दुबाव पयस करून देवाची खुशी आपल्या जिवितान मानून घेतली. आमच्या कुटुंबान गैरसमज जाता तेन्ना मागण्या वरवीं सोंसणीकाय, खालतीपण, बोगसणें, एकवट ही मूल्यां आपणावंक आमी विसरल्या. आमकां बोगोस जेजू. ह्या वेळार भोगसण्याच्या मनान आमी गीत गायतल्या. दयाल देवा I4.
Doyal Deva Kakluticha Bogus Bapa Mogacha Bapuy Mono Advanaka Burgyang Tucha Sornaka Ye Jesu Ham Kaklut Magda Dito Loy Monpatieta Sol Mocha Pat Kakatalta I Chanti Sogli Santa Pat Kakatir Makafavo Usokoti Sasnatso Kost Vorvore Enkonache Sodat Zoltea Ujache Ye Jesu Ham Kaklut Magda Dito Loy Monpatieta Sur Mocha Pat Kakatalta I Chanti Sogli Santa भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीन 8:8-9 अशें आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्तान आमच्या सुमयान कितले उदार काळजान आमचो मोग केलो तें तुमी बरी वळखतात. तो ग्रेस आसलो पूण आमचे मोदें येताना आमचे पासत गरीब जावन आयलो. जेरामायाच्या पुस्तकांत 31:3 अशें आमकां सांगता. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. I have loved you with an everlasting love. तर जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो? हें आमी नियाळून देवाक आर्गां आनी दिनवास दिवया. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 22:17 जेजू पातक्यां खातीर आयलो. प्रेज द लॉर्ड. जुवावाच्या शुभ वर्तमानांत 22:12 जेजू ह्या संवसारांत काळोख पडलेलो आसा थंय उजवाड घेवन आयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. एफेसकारांक बरयलेले चिटीन 2:14 जेजू
आमकां शांती घेवन आयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान आवेसवर 12 ओळ 24. जेजू म्हज्या आनी तुजे मोर्चे खातीर आयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 14 ओळ 6. जेजू आमचे सोडवणे खातीर आयलो. तोच जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 6 ओळ 50 आनी 1. जेजू आयलो आमकां सासणाचें जिवीत दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 10 ओळ 40 आनी 5. जेजू आयलो आमची सेवा करपाक, न्हय सेवा घेवपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 2 ओळ 10. जेजू आमकां खुशालकाय घेवन आयलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 14 ओळ 9 ते 10. जेजू आयलो देव आसा म्हूण सांगूंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आवेसवर 4 ओळी 18 ते 19. जेजू आयलो बरी खबर घेवन. ही हिमसेल्फ इज अ गुड न्यूज. तोच जावन आसा बरी खबर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर ह्या सगल्या ताच्या देण्या खातीर ताका दिनवासून आमी गीत गायतले. हांव E7 कोरात वाकाणणी. E7. Korat wakani, korat wasni, Jesu chamogachi. Korat wakani, korat wasni, Jesu chamogachi. Korat wakani, korat wasni, Jesu chepodvechi. Korat wakani, korat wasni, Jesu chepodvechi. Korat wakani, korat wasni, Jesu charajachi. Korat wakani, korat wasni, Jesu charajachi. Korat wakani, korat wasni, Jesu chekurichi. Korat wakani, korat wasni, Jesu chekurichi. Korat wakani, korat wasni,
जेसूच्या रोगताची कोरात्वाकांनी कोरादीन वासनी जेसूच्या रोगताची आयच्या देवाच्या उतरान देव आपल्या उतराचे शक्तीन आनी उजवाडान जुजेचें मोन नवसोरता आनी मारये सांगाता कुटुंब घडूंक तयार करता. हें आमी ह्या वेळार शिताबेन आयकूंक तयार जावया आनी सगलीं उबीं रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 1 ओळी 18 ते 24. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें. पूण तीं एकठांय येवच्या आदींच पवित्र आत्मेचे पोदवेन ती गोरबेस्त आसा म्हूण गोमून आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना ओवचितूच ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिचे कुसवेन गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळोवयात एक आंकवार चेडूं गोरबेस जातलें आनी तें एका पुताक जल्म दितलें आनी ताका इमॅन्युएल म्हणजे आमच्या मोदें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सगलीं बसूया. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ. भाग्यवन जुजेचो तेर्स करतना आमी अशें म्हणटा, भाग्यवंता मोदें विचून काडलेलो जुजे जावच्या पोती आंकवार मरेचो आनी बापूय सुम्या जेजू क्रिस्ताचो आमकां केन्नाच सांडू नाका. पाव आमच्या मोनाच्या आनी आकांताच्या वेळार. एक जाणटी वस्तोरी मोन्नाचे तोंडेर पावलेली सगल्या वेळार होच तेर्स करताली. कोणें तिका विचारल्यार ती हांसत्या मुखामळान म्हणटाली, भाग्यवन जुजे म्हाका
आंकवार मारयेशी व्हरतलो आनी आंकवार मारी म्हाका जेजूशी व्हरतली. तर मोगाच्यानो बागून जुजेच्या जिविताचे कांय गुणाचेर आमी आयज नियाळ करुया. आमच्या कुटुंबांत ते वेव्हारांत घालूंक एक संदी म्हूण मानून घेवया. पयलो गूण, बागिवोन जुजे धोर्मिवंत मनीस आसलो. धोर्मवंत म्हणल्यार दुसऱ्याचें बरें चिंतपी, बरें आवडेपी, पेल्याक नांव फटोवपी न्हय नागोवपी. जुजे आनी मारिया एकठांय येवच्या आदीं मारिया गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तेन्ना तिचेर कसलेंच फॉर्मोण मारिनासतना, न्हय म्हूण तिचें नांव इबाडिनासतना तिका गुप्ती सोडून दिवंक येवजिता. तेन्ना देवाचो बोडवो हें सगलें पवित्र आत्म्याच्या पोदवेन घडलां म्हूण सांगल्या उपरांत ही देवाची येवजण धोर्मवंत जुजे मानून घेता आनी मारयेक आपली पोतीन म्हूण आपणायता आनी आपली ल्हानविकाय दाखयता. देवान दिल्ली जबाबदारी मोगान पालता. बागिवोन जुजे भाशेन आमी जोण एकलो आमच्या जिवितांत धोर्मवंत जावंक गरज. दुसरो गूण, बागिवोन जुजे विस्वासी आसणें मारयेच्या आनी जेजूच्या जिवितांत. नाजारेतचो पवित्र गोराबो घडून हाडूंक बागिवोन जुजे म्हत्वाचो सांदो. ज्या दिसा ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिवन गोरबेस्ट आंकवार मोरयेक आपली पोतीन म्हूण मानून घेतली, त्या दिसा तावन मोरो पुर्यान तो मारिया आनी जेजू सांगाताक रावलो. नाजारेत गोराब्याच्या भाशेन आमचें गोराबें जावंक बापायचें आसणें चड गरजेचें. तिसरो गूण, बागिवोन जुजेन तीर राखण केली मारिया आनी जेजूची. गोरबेस्त मारयेक ताणें नाजारेत तावन बेतलहेमाक व्हेली. थंयसर ती पोरसून जाली. मारयेक आनी जेजूक घेवन ताका इजिप्टाक पळोवन वचचें पडलें. कांय तेंपा उपरांत तो आपले फामिलीक घेवन गांवघरा परतलो. ह्या सगल्या वेळार बागिवोन जुजेन मारिया आनी जेजूची राखण केली. देवाच्या उतराचेर पातयेवन ताचेर विस्वास दवरून बागिवोन जुजेन देवाची येवजण मानून घेतली. एका काजारी दादल्याची जबाबदारी आपले फामिलीची राखण करूंक, खंयच्याय परिस्थितीन आपले फामिलीक पयलीं सांबाळूंक, तांकां फावो तें दिवन तांच्यो सगल्यो गरजो पुऱ्यो करूंक. चवथो गूण, बागिवोन जुजेन कामाची शिस्त सांबाळली. थेवयाचें काम तो करी आनी आपलो दिसपट्टो गिरास जोडी. आपले आनी आपले फामिलीचें पोट भरूंक तो हें काम करी आनी जेजूकूय ताणें हें काम शिकयलें. खालतेपणान आनी शिस्तीन आपलें काम करूंक एक बऱ्या वावराडाची देख ताणें दिली. आमचो वावर सोंसणीकायेन करून आमच्या वांगड्या थंय हुस्को दाखोवंक
आनी सगल्यांक फावो ती मोजोरी दिवंक फावो. बागयोन जुजेची परब समारंभूक पाप साहेब सिक्स्टूस चवथो हाणें मार्चाचे 15वेर 1480 वर्सा मान्यताय दिली. पाप साहेब ग्रेगोर 15वो 1621 वर्साक परब मार्चाचे 19वेर समारंभूक कायदो केलो. तशेंच पाप साहेब पायस 9वो 1870 वर्सा बागयोन जुजे आख्खे पवित्र सोबेचो आस्कारी म्हूण परगट केलें. पाप साहेब बागयोन जुवांव 23वो 1962 वर्सा बागयोन जुजेचें नांव रोमी इग्रोज मातेच्या कायद्या वळेरींत भरती केलें. तशेंच पाप साहेब पायस 12वो 1955 वर्सा वावराड्यांचो आस्कारी म्हूण नेमलो आनी ताची दुसरी परब मायाचे पयलेर समारंभतात. आपल्या कुटुंबांत बरे घरकार आनी बापूय आनी तशेंच समाजांत एक बरो वावराडी जावंक आमी प्रयत्न करुया. देव आमकां शिटकायता जावं सपनांत वो जागी आसतना. देवाची येवजण आमी मानून घेवया. एक बरें कुटुंब आनी कुटुंबी जिवीत जिवंक आमी सुरू करुया. एक कुटुंब बरो जाल्यार समाज बरो जातलो आनी हो संवसार सुदरतलो. हें एके रातीन जावचें ना, पूण सुरवात करुया. बरी सुरवात, बरो परिणाम. फिलिपकारांक बरयलेली चिटीन 4:4 कसल्याच हुस्क्या काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे मार्ग आमकां दाखय, सर्वेस्परा आमकां तुजी जाणवाय शिकय. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुजे मार्ग आमकां दाखय, सर्वेस्परा आमकां तुजी जाणवाय शिकय. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजेक आनी बोव करून दर एका कुटुंबाक आपल्या दोयाळ मोगाळ मुन्यारीपणा वरवीं आनी आपल्या आत्मीक जाणवायेन मोगां एकवटान चलूंक आदार दिवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल तांकां मागुया. जबाब: तुजे मार्ग आमकां दाखय, सर्वेस्परा आमकां तुजी जाणवाय शिकय. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाची आर्थीक आनी समाजीक उदरगत जावचे खातीर निती स्वताच्यो येवजण्यो मानून हाडूंक आनी ते निस्वार्थीपणान तांणी वेव्हारांत घालूंक तांकां जाणवाय मागुया. जबाब: तुजे मार्ग आमकां दाखय, सर्वेस्परा आमकां तुजी जाणवाय शिकय. आवय बापूय हांच्या मोदें मोगाचे आनी विस्वाशीपणाचे संबंद वाडोवन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान लेखूंक
आनी ताच्या मार्गदर्शना पोरमणे कितें बरें आनी सोत तें जिवूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब. तुझे मारोग आमकां दाखोय सर्वेस्परा, आमकां तुजी जाणवाय शिकोय. आमच्या भुरग्यांनी वायट व्यसन जावं ड्रग्स, बेबदिकाय आनी हेर वायटाचो सांगात सोडून दिवंक आनी आपल्या जिविताक एक बरो हावेस विचून काडूंक तांकां थीर, मोन आनी कृपा मागुया. जबाब. तुझे मारोग आमकां दाखोय सर्वेस्परा, आमकां तुजी जाणवाय शिकोय. आनीकूय आमच्या मनांत काळजान आमच्यो खासक्यो मागणी आसतली ती ह्या वेळार आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया आनी सगलीं बरोबर जेजून शिकयलेलें मागणें व्हडा भावार्थान करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.